इन बिटवीन नॉर्मल टॉक्स जे आसा ते आमी चालू करतले. सो लेट्स सी. पण कितले सीट्स डिस्कशन तशें कांय ना. आतां तुम्ही पार्टी कडेन डिस्कस केला आसतले गोंय- अर्जी तुमचे कितें आसतले गोंय खूब गरजेचें आसा आनी तें करतलें. डिस्कशन जावपाक गरज आसा. सगळे तरेचे डिस्कशन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आसा, सीट शेअरिंगाचे आसतले जावं बाकीचे कितें प्रश्न आसा गोंया बद्दल हेय आमकां डिस्कस करपाक जाय. कित्याक आमी कितें घडयतले नाल्यार ताका टायम वयता. असो रोखडेंच कांयच जायना. सो लेट्स सी. तें आमी डिस्कशन करून मागीर तुका सांगतले. तुम्ही उलयला पार्टी कडेन तुमच्या आमचे आतां बाकीच्यो मिटिंग्स आसा त्यो मिटिंगूय जातल्यो. ऑलरेडी आमचे जे ऑर्गनायजेशन आसा तें रिस्ट्रक्चरिंगाची प्रोसेस चालू आसा. सो तो प्रोसेस कंप्लीट जातलो. आफ्टर दॅट आमचे ज्यो कमिटीज आसा त्यो तुमकां आवट करतले, कॉन्स्टिट्यूट करून आवट करतले. सो तेन्ना तुमकां क्लियरिटी सगळी मेळटली. पूण तुमची इंटरनल पॉलिटिक्स आसले पळय आरजी ते सोंपले आतां पळय इंटरनल पॉलिटिक्स बीन कांय ना. सगळे आमी रिस्ट्रक्चरींग करता आनी बरें ऑर्गनायजेशन जें फुडें व्हरपाचो काम जें आसा तें आमी करता. आनी एकदां जो प्रोसिजर कंप्लीट जालो म्हणटकच तुमकां सगळें ऑन ग्रावंड सगळें दिसता. इंटरनल वॉर काबार इंटरनल वॉर सद्याक कांयच ना. आमी जें काम आसा तें आमी काम करता आनी काम गोंय राखपाचें आमचें काम आसा. गोंय जो BJP सरकार जो गोंय काबार करपाक उठलेलो आसा सो हेज्या विरुद्धान एक लढो दिवपाक लागून आमी 2027 इलेक्शनाक पार्टिसीपेट आमचें बेगानूच जातलें. तुमकां तेजें इन्फॉर्मेशन आमी रोखडेंच आवट करता. सो गिरीश कामकर तुमचे कितें सावड्ड्या सायडीन कितें मिटींग आमचे सगळे कडेन आतां मिटींग चालूच आसा. आमी ऑर्गनायजेशन बिल्ड करपाचें काम करीत आसा. सो अश्यो मिटींग चालू जातली. काल आमची शिवोले मतदारसंघांनी मिटींग जातली. सो अशे बाकीच्या मतदारसंघांनी आमची मिटींग जातली. सो दॅट आमचो कित्याक आमकां ब्लॉक ज्यो आसा त्यो रिकन्स्टिट्यूट करपाक जाय, ज्यो कमिटीज आसा. सो तेज्या बाबतींत आमी प्रत्येक ब्लॉकाची मिटींग घेता आनी आफ्टर दॅट इलेक्शनाची तयारी आसा. सो इलेक्शन कशें करतले तेजेरूय आमचे भासाभास जाता. सो तुमी शिवोले बाजूंचो सीट घालतले. आमी सगळे कडेन आमी जे आमची मतदारसंघ आसा त्या मतदारसंघांनी आमचें काम हें चालू आसा. जे डिस्कशन जें आसा तें डिस्कशन आमी फुडें एलायन्स जाता नाल्यार एलायन्स बट आमी सगळे कडेन तयारी आमची करता. ज्या मतदारसंघांनी आमकां स्ट्रॉंग होल्ड आसा त्या मतदारसंघांनी आमचें काम हें कंटिन्यूस चालू आसा. ती तयारी आहा. हय सगळे कडेन आमचें काम चालू आसा. आमी सगळ्या मतदारसंघांनी आमची मिटींग करतले आनी त्या मिटींग करून आमी थंय ज्यो ब्लॉक आसा ते रिकन्स्टिट्यूट करतले.